order, and this is a failure on the part of the Honorable Speaker, because he had to allow us. This is our privilege. Private members resolution म्हणजे आमका privilege असता. आज ही हुकुमशाही चल्ल्या. जाय थिंगा तो जाय ते तेंगेले whatever पार्टीचे जे जोपान ते घेता. Godhra was an issue. BBC documentary जे तुंगेले प्रेसाले जे fourth pillar of democracy तेंचे विरोध जो प्रयत्न चल्ला जी हुकुमशाही चल्ले. This is an example, and we condemn this. So in protest we have sat here because they are not giving us to speak. They are curtailing, doing whatever they want because they have the brute majority numbers. And I request all the honorable MLAs that are inside the house today, think about Manipur. Think about tomorrow your brothers and sisters were there. Would you all be discussing anything? Would you all be not worried about them? It can happen to anyone with the way these things are happening. So all of us together, we have opposed this. We will be with the people, and we request the Honorable Speaker, he is the custodian, he has to be a neutral authority. He cannot act as per what the dictates of the government. This is very bad. म्हाका दिसता आज हे जे घटना घडल्या आमगेल्या असेंब्लीत पवित्र जाग्यार फक्त इतले कोण आज सुप्रीम कोर्टान आमगेल्या राहुलजी गेली जे कन्विक्शन आले तेजे स्टे दिल्या तेंगे स्पिकरान तिका भायर काडलो. आज इतले जावन तरी पसून आमगे स्पिकराचे दड उगत जायनाय. तेंका खबर आसपा जाय तेंचे उंच एक आमगेलो न्याय आहा म्हणून सुप्रीम कोर्ट आहा म्हणून. आज इतले जावन सुप्रीम कोर्टान स्टे दिली तरी पसून आज आमगे स्पिकरा दड उगत जायनाय. हांव म्हणटा समज तर एक इश्यू आनी तेगेलो ते नाही जावन देव आमचे बरो देवान तेगेले एक नंबर हे रेजोल्युशन घेतले एक नंबर ताका लागलो तरी पसून स्पिकरान तो घेवना. म्हाका सुद्दां हितून गोंयची जनतेन चोवपाक जाय बाबा हे जी डेमोक्रेसी हत्या कोताय ही आमगे असेंब्लीन हे जे रुलींग पार्टी आहा ती हेचेर सरकार गोंयची जनतेन म्हाका सुद्दां विचार करपा हेचे मुखार. हांव एकूच सांगूंक सोदतां जे रेजोल्युशन हांवें घायल्लें एक नंबर आहलो ते म्हणजे गायनास एडमीट कोन्न आसा एक व्हडली इनजस्टीस म्हाका दिसता. तें डिस्कशन जावपाक जाय आसलें फकत पीस मणिपुराक पीस अजून पासून आतां 3 म्हयने क्रॉस जाले थिंग पीस जावन अजून येयलो ना. लोकांची मरता ते मरत आहाय आनी थिंगा घरां आसतात रिलिजियस स्ट्रक्चर्स आसतात ते चालूच आहा. सो सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंटान अजून थिंगा पीस हाडना. सो ही व्हडली म्हाका इनजस्टीस केला म्हणजे आयज रेजोल्युशन हे नासून म्हाका एक हें दिल्लो एश्युरन्स दिल्लें आयज घेतलें म्हणून पूण तें जालें ना. टायम डिले करून सकाळसान आतां मागीर घेतलो मागीर हाडे आतां भायर उडयलो ते. सीएमान एक म्हणलें की तुम्ही जे म्हणटा पळय ते मणिपुरान जाता ते गोंयान जावपाक शकता हें चूक म्हणटा तुमी तशें तुमी म्हणचे न्हू म्हणून म्हणटा सीएम. अरे आमी आतां जाच नो मोर डिबेट जावपाक जाय न्हू. आमी वी हॅव टू डिबेट इट. वी विल सी फ्रॉम ऑल द एंगल्स. This communal angle can happen from is happening all over the country. पूण ते म्हणटा तुमी चूक उलयता म्हणटा. ते तो मोडीर आसता रे तेगे काम मोडपाचें. आतां आमी आमगेलें काम कितें जो स्पीकर आहा ही हॅज टू बी अ न्यूट्रल अथॉरिटी. हें चलपाना आज नाल्यार ही असेंब्ली कितें आहा आमगे प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन तरी अलाव कोनाय. आतां सांगताले पयलीं क्वेश्चनारा होण घेतले म्हणून मागीर क्वेश्चनारा नंतर घेतले म्हणून मागीर कॉलिंग अटेन्शन हाडला म्हणून ही कितें ही हुकुमशाही जाली. विजय कित्याक घेवना ब्लेम करता तुमी डिवायड करता लोकांक. स्पीकरान has to act as a neutral authority. He is the custodian of the house. I asked the Honorable Speaker, how did he allow BBC documentary and why did he allow this? It was sub judice. Why did he allow this? आता जेन्ना तुम्ही उठले न्हू तेन्ना सीएमान म्हणलें काल तसो फादरान म्हणपा लागले ते स्टेटमेंट केला तेन्ना हे जायना काय म्हणपा लागले सीएम हावजान म्हणलें हें. We can debate it, no? Bring it. Let us have a discussion. Who's stopping them from taking a discussion? We are. फादरान सॉरी म्हटलें. Father sorry म्हटलें. If he wants to discuss it, let us discuss it. Let us not divide. आज हांवें तूं हें केलें म्हूण तूं हाल माफ कोतलो. हें करप न्हू आमदार न्हू हिंगा आमगेले इश्यू घेवन येताय. इश्यू घेवन डिस्कस करपाक मोते मरे लोक थिंगा कितले मेले हजारांनी मेले मरे लोक थिंगा. विजय सरदेसाय विजय कित्याक गेलो ना विजय कित्याक गेलो ना तेणें ते तो व्हॉट रिजन आता तुम्ही बॉयकॉट केला तुम्ही बसपाना आता फुडें कितें करतले तुमी आता तुमी फुडें आमी तुमगेले मात
तुम्ही पळयला आसतले एवरी टायम जेन्ना आमी कितें मांडपाक सोदता जेन्ना ऑपोजिशनाचो कोणी आमदार एक मांडपाक सोदता तेन्ना पळयला खंय आमचो जो स्पिकर आसा ऑनरेबल स्पिकर आसा आमकां जो प्रिविलेज आसा बींग अ MLA जसो क्रूज बाबाक आसा प्रिविलेज तेणेन आपणाचो तो रेजोल्युशन घातलें आनी तें नंबर 1 हेजेर येयल्लें आनी तें रेजोल्युशन तेणें खंय भायर मारलें आनी आयज तें सांगलें आपूण विजा लावता तशेंच पयर गेल्या त्या एका विकान म्हाजें जें रेजोल्युशन आसा तेंय तशेंच हाडून डिस्कशन चालू जावन तेणें विजा लावलें आनी एक तेणें स्टेटमेंट केलें घातलें की मायग्रंट हेल्थकॅर खंय ना खंय जायत जे मणिपुराचे जे आमी पीस एंड हार्मनी आमी स्प्रेड करपाक सोदता इंडियेच्या बाबतींत आमच्या देशाच्या बाबतींत आमी सगळ्यात पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाचें एक रेजोल्युशन येता थंयूय तुमकां प्रॉब्लेम जाता जेन्ना तुमी गोंयच्या बाबतींत घालता आतां मदींच थंय स्टेटमेंट करपाक लागले जे लिंगाचें आसा तें की तुमी गोंयच्या बाबतींत हाडा गोंयच्या बाबतींत हाडा गोंयच्या बाबतींत हाडल्यारूय तुमकां त्रास आसा इंडियेच्या पीस एंड हार्मनी स्प्रेड करपाक लागून तें हाडल्यारूय तुमकां त्रास आसा म्हटल्यार आमी करपाचें तरी कितें ह्या आमी ऑपोजिशन आमदार जे आसा जेंकां निवडून दिल्ले आसा ह्या विधानसभेत ह्या सभागृहान आमकां धाडलेले आसा खंय ना खंय जस्टीस दिवपाक लागून लोकांचे विशय आसा ते मांडपाक लागून लोकांचे सेंटिमेंट्स जे आसा प्रत्येक गोंयकाराचे जे सेंटिमेंट्स आसा ते मांडपाक लागून आमकां हांगा विधानसभेत धाडलेले आसा आनी हेच समज आमकां मांडपाक दिना आमकां तितूनच चान्स दिना तितूनच तुमी सांगता की बाबा हे सारकें न्ही तें सारकें न्ही हें करूं नाका तें करूं नाका सगळे रूल तुमी सांगता बट त्या दिसा जेन्ना हांव उलयतालो तेन्ना जे पॉयंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना इन बिटवीन म्हाका डिस्टर्ब केले तेन्ना कोणाक उलोवंक ना पॉयंट ऑफ ऑर्डर अंडर रूल 290 जे मारले सगळे उठोवन पॉयंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर तांकां सगळ्यांक अलाव करता म्हटल्यार हें अलाव करपाक रायट आसा स्पीकर डायरेक्ट आपणाक जाय तें करता म्हटल्यार भुरग्यांक जो बायस तरीकेन बायस पद्दतीन तांकां चान्स दिता आनी जे ऑपोजिशन आसा आयज ऑपोजिशनाचो जो रायट आसा प्रिविलेज आसा तो प्रिविलेज मात पसून लक्षांत घेयना आयज ताका लागून आमी सगळे आमदार हांगा आसा आनी तुमी पळयता आसतले मणिपुराक आतां सद्या कालचे पासून न्यूजान येयल्ले आसा कशें बॉम्बार्डींग जाल्या ती बॉम्बार्डींग जाल्या आनी परत थंय कितलेशे वेपन्स गावल्ले आसा म्हटल्यार हेजेर उलोवपाचेंच ना थंय वयरूय उलोवया नाका म्हणटा तुमी हांगाय उलोवया नाका म्हणटा तुमी म्हटल्यार कितें आमी सगळे तोंड बंद धरून वगैरे रावपाचें म्हटल्यार जेन्ना तुमचें सुशाग हें चलता बरें राजकारण करूंक सोदता तुमी तें सगळें ओके आसा बट जेन्ना आमी ऑपोजिशन कितें उलयता तेंच तुमकां रॉंग दिसता सो हे जो बीजेपी सरकार आसा तें तुका आमी क्लियर आनी ओपनली सांगपाक जाय कितें आसा तें तुमी कित्याक सांगिना तुमी कित्याक स्टेटमेंट दिना परत आनी एक स्टेटमेंट काडलो की एक सुप्रीम कोर्टान आसा हें आसा जेन्ना लास्ट टायम BBCचें डिस्कशन जाल्लें तें सुप्रीम कोर्टान जाल्लें तें तुमी डिस्कशन सगळें करून घेतलें तशेंच आमचे जेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर तुमकां सांगता ती ऑर्डर बीन तुमी घेवनूच बसना ती ऑर्डर 2011ची ऑर्डर आसा ती बसून तुमकां पडलेली ना सो अशें जें चल्लां सद्या राजकारण हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोणाचेच ते डायरेक्शन दिता पळय तें पालन करिना आनी हांगा येवन आमकां सांगता आमकां शाणपणां सांगता हे आयज राजकारण चालू आसा आनी हेकाच लागून आमी आयज हांगा स्तंभा कडेन बसलेले आसा हांगा आमी सगळे एज अ प्रोटेस्ट म्हणून बसलेले आसा आमी वॉकआउट केल्लो आसा आनी एक मेसेज दिवपाक सोदता आमकां पीस आनी हार्मनी स्प्रेड करपाक जाय गोंय आमचें नोन आसा आनी तशेंच इंडियाय नोन आसा इंडियन कितलेय पीस एंड हार्मनी आतां सद्याच्या हितून तुमी पळयता आसतले रिसंटली हरियाणाकूय हें जाल्लो आसा मणिपुराकूय जालां अशें समज जालें ना फुडें कितें जातलें इंडियेचें कितें जातलें गोंयचें सो हो आमी डिस्कशन हांगा आनी सभागृहान डिस्कशन करपाक लागून आसता आमी लेजिस्लेशन करपाक आसा आनी लेजिस्लेशन हें जावपाकूच जाय आनी होच हक्क आमी एवरी टायम मागता आनी होच हक्क आमकां दिना ओके आता कितें करतले तुमी आतां हांगाच बसतले काय भितून जॉईन जातले परत आमगे रेजोल्युशन घेना आनी डिस्कशन करून आल्या भितर जॉईन फायद बॉयकॉट तुमचा तुम्ही बॉयकॉट सेटिंग मुळे ते चलत आसले बॉयकॉट तुमचे आता बॉयकॉट कित्याक बॉयकॉट करपा बॉयकॉट करू आनी आज कोटा हू इज हियर फॉर पीस हू इज हियर फॉर द पीस ऑफ गॉड तुमचो वांगडाचो लिडर विजय कित्याक येवना तर तुमचे लीडर तो विजय आसतालो मणिपूर इज ओपोजिशन रियली युनायटेड ऑन मणिपूर ऑपोजिशन आमी आसा पण विजय तुमच्या वांगडा सदांच आसतालो तो आयज कित्याक ना आयज वायटूय घातलाय आयज कलरूय वायट घातला वायट घालून येयला ते तुमी ताका विजयाक क्लियर करी करचें म्हणलें पूण आमकां विचारून काय फायदो ना पण विरेश ओपोजिशन युनायटेड मणिपूर इश्यूचेर हांगा कोण दिसता ते तुमी पळयता ऑल युनायटेड आहे आमी आणखी सांगून मसरा बसा बसा तू फुडेत राहा सुनील पडीर यो पडीर पुढे बाय गौतम अरे दुकान नका रे दुकान गौतम दुकान नका हाँ दुखलो ना तुका तुका आपूच लागना वया पुढे बाय तेच रे का
जाता